DGPक मेळपाक गेल्ले कित्याक कारण की गोंयची लॉ एंड ऑर्डर पोजिशन इतली खराब जाल्ली आसा। गोंयाक पुलीस फोर्स भरपूर आहा, दिसांनी पुलीस फोर्स भरत आहात। GPO रस्त्याचेर सगळ्या दिसत आसात, हायवे कंट्रोल आनी खंयचे कंट्रोल म्हण रस्त्यार सगळे पुलीसच दिसतात। पूण लॉ एंड ऑर्डर ज्यो चोरी जातात, जे खून जातात किंवा ड्रग्साच्या हाजेर पुलिसीचें कांय नियंत्रण ना। तुगेली 9 म्हयने पयलीं म्हणजे मार्चाक परवरी लामाणी म्हणटी हाज्याचे असेंब्लीक सुद्दां हे आयलें, असेंब्लीक सुद्दां ताजेर चर्चा जाली। ताजेर अजून इन्व्हेस्टिगेशन ना आनी प्रत्येक पेरा हो जो पळयल्या कटलो तो असेंब्लीक रिप्लाय दिला ताजेर पेस्ट केल्ल्या भशेन म्हणजे खंयची पेस्ट करप आनी हे करप रिप्लाय येतय थ्रुली इंट्रोगेटेड एट लेंथ हावेवर नथिंग फ्रुटफुल इन्फॉर्मेशन कुड बी गेन। हे सेंटेन्स ह्या सबंद डे टू डे हातूंक सगळ्याक आसा। आमी DGP कडेन मागलें की ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन फास्ट जावं दी। DGPन DIGकूय आपोवन हाडिल्लो आनीक DGPन आमकां अश्योर केला की क्रायम ब्रँचा कडेन ती आमी केस सोंपयतात आनी जाता तितले बेगीन ते क्रॅक करतात। आमी त्याच हाजेर आसात आनी क्रायम ब्रँचा कडेन दितले। दुसरे चोरयांच्या बाबतींत सांगलें आमी हांवें पर्टिक्युलरली तर काणकोणचें एग्जांपल दिलें। काणकोणा वाटेर वतना कितलेय वाटेर पुलीस दिसतात, कितल्योय GP दिसतात, पूण ते फक्त चॅटिंग करत रावतात। GP सायडीक लावप आनी बसोवप। प्रॉब्लेम कितें जाला की काणकोणाक आतांच हालींच्या दिसांनी इतली सिरियली चोरी जाल्यो, क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी फोडल्यो, हांगले हायर सेकंडरी फोडली, इन्व्हेस्टिगेशन कांय ना। म्हणजे इतलो पुलीस जो घेतला, इतलो जो पुलीस भरती करता तो कितें करता हो प्रश्न गोंयकारां मुखार पडला। गांवागांवांनी ड्रग्स पातळ्यात कोण कांयच ॲक्शन घेना। BJPचे लोकांचो पेडलरांकडेन नेक्सस आसा म्हूण तांकां दुबाव। सारख्या आमच्या मतदारसंघात गांवगिऱ्या वाठारांनी ड्रग्स पावपाक लागिल्ले आसा। ताका सांगला की स्कूल जे आहात लोकल फोंड्यान हांगा सिवील ड्रेसीन वचून युनिफॉर्म नासतना पुलिसांनी चेक करचे, भुरग्यांची बॅगां चेक करची, कारण आमकां ह्या भुरग्यांक तासान उडोवपाचें ना। जे करियर आहा, जे हांकां ड्रग्स विकतात ते सोर्स आमकां कळपाची गरज आहा। हे फोंड्या सारख्या वाठारांत ड्रग्स कशे पावले काय म्हणून, कारण एका टायमार फक्त कोस्टल बेल्टांनी आमी म्हणटाले ड्रग्स, आज काणकोण म्हण, सावड्डे म्हण, फोंडे म्हण, धारबांदोडा म्हण सगळे कडेन इंटरलँडान ड्रग्स पावपाक लागिल्ले आसा आनी अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आहा। सो हातून स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचे, हांव डायरेक्ट चार्ज करता, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ड्रग्सान इनवॉल्ड आसात, स्पेशली इन नॉर्थ गोवा। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।